Job chapter 31. जॉबाच्या आप निरअपराधीपणाची उच्चारणी. खंयचेच आंकवारीक वायट नदरेन पळयना जावंक हांवें म्हज्या दोळ्यां कडेन कबलात केल्ली. सर पदवेदारां कडल्यान म्हजी मजुरी कितें? सर्गांतल्या सर बलिश्टां कडल्यान म्हजें दायज कितें? नोश्ट्यांचेर आनी वायट कोत्तल्यांचेर फावो तो बसून तो धाडिना जायत. पूण हांव कसो चलतां तें तो खरेपणी पळयता. तो सगळीं म्हजीं पावलां नेजिना जायत. हांव फटींगपणान जियेलां वो हांवें म्हजीं पावलां घाताचे वाटेन मारल्यांत. देवान म्हाका न्याय नितीचे तागडेर जगून दी तेन्ना हांव कितलो प्रमाणीक तें ताका कळटलें. जर म्हजीं पावलां स्वताच्या रस्त्यावेल्यान रस्त्यावेलीं कुशीक सरल्यांत, जर म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या काळजाक खोटे वाटेन व्हेलां, जर म्हज्या हातांक कसलेंय खत लागलां, तर हांवें रोयलोलें दुसरो खावं आनी म्हजें रोंपें उमटून उडोवं. जर एके अस्तरेन म्हज्या काळजाक भुलयलां वो हांव म्हज्या शेजाऱ्याच्या दारा भायर दडोन रावलां, तर म्हजे घरकान्नीन दुसऱ्या दादल्याक दडून कांदून दिवं, वो दुसऱ्या दादल्यांनी तिचे लागीं कुडीचो एकवट करूं. तशें केलोलें जाल्यार हांव वांसां भोगपाचें आशेचें पातक कोत्तलों आसलों आनी कायद्यान त्या अपराधाक शिक्षा फावो जावपाची. नास करपी उज्या भाशेन तो म्हजी सगळी आसपोट लासून उडयतलो आसलो. जर एका गुलाम दादल्याक वो बायलेक कायद्यान फावो जावपाचे हक्क हांवें दामून दवरल्यात, तर देव उठ्ठा तेन्ना हांव कितें कोत्तलों? ताचे चवकशे वेळार हांव कितें म्हणून जाप दितलों? म्हाका रोचलोलो तसल्याच कुसव्यान देवान तांकां रोचूंक नात. जर हांव नांगरतां ती जमीन म्हजे आड बोबो हुयेली मारता, जर हांवें फारीक करिनासतना थंयची पिकावळ खायल्या आनी तिच्या धन्यांक मारून उडयल्यात, तर त्या शेतान गोवां आनी सेवादां जाग्यार थंय नेर आनी कांट्यांचीं झोंपां किर्लूं. गरीब मनशांच्या गरजांक हांवें म्हजें काळीज केन्ना म्हूण धांपलें जायत? वो एके विधवेचे दोळे हांवें दुखीन भावयल्या जायत? म्हजें जेवण खाण हांव एकलोच जेवलां काय? आनी अनाथ भुरग्यांक हांवें तें वांटून दिलें ना? भुरग्यापणार्थ देवान म्हाका एका बापाय भाशेन बाळगिलां आनी म्हजे आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरलों तेतून ताणें म्हाका चलोवन व्हेलो. जेन्ना न्हेसूंक पांघरूंक नासलेल्या एका दोळ्ळिऱ्याक हांवें देखला, वो एका भिकाऱ्याक विंगलो भोंवता तो पळयला आनी काळजांत म्हजेर आशिर्वाद घालूंक ताका तांक ना, तेन्ना म्हज्या मेंढऱ्यांचे ल्हंवेची ताका ऊब मेळ्ळी ना? म्हाका देव आसा म्हूण समजून शाराच्या दारवंट्यार केन्नाय जर एका अनाथाचेर हांवें म्हजो हात उबारला, तशें जाल्यार म्हजें भूज खांक्यांतल्यान निकलो आनी म्हजो बावलो कोंपरांतलो भायर सरो. देवाचो थरथरो म्हजेर पडटलो आसलो आनी ताच्या तेजा फुडांत
उबो रावूंक म्हज्यान जावचें नासलें. सगळो म्हजो विस्वास हांवें भांगाराचेर दवरला काय आनी निर्बेळ भांगाराकडचें हांवें म्हजें सुरक्षण सोदलां जायत. म्हजे लागीं खूब खूब गिरेस्तकाय आसा म्हूण हांवें पलकी बोडाय दाखयल्या. वो म्हज्या हातांनी जोडलेले गिरेस्तकायेन हांव गोरवान फुल्लां काय. मळबांतल्यान चलतल्या सुर्याच्या चकमकार वो चंद्रिमाच्या उजवाडार म्हजी नदर पडल्या आनी म्हजें काळीज तांचे वाटेन वळलां आनी हांवें तांचो उमाव घेतला. तशेंय केलोलें जाल्यार म्हाका खास्त फावो जाय सारको म्हजो गुन्यांव जातलो आसलो, कित्याक सर पदवेदार देवाक हांव नाकारतलो आसलो. म्हज्या दुस्मानाच्या अदृश्टाचेर केन्नाय म्हाका संतोश मेळ्ळा वो ताचेर अदृश्ट आयलां त्या वेळार हांव धादोशी जालां. हांवें तर केन्नाच म्हजे जिबेक पातोक आदारूंक दिवंक ना वो ताच्या जिविताचेर शिराप घालूंक ना. जेवण दिनासतना खंयच्याच मनशाक ताणें परतून धाडलो ना. अशें म्हज्या तंबूंत रावतल्यांनी म्हणूंक ना जायत. खंयच्याच परक्याक केन्नाच भायर न्हिदूंक पडूंक ना. वाटसुऱ्याक म्हजें दार सदांच उक्तें आसलें. केन्ना तरी हांवें म्हज्यो चुकी लिपोवन दवरल्यात वो म्हजीं पातकां एक घूट कसो म्हज्या काळजांत सांबाळ्ळा. लोकांच्या चाडयांक भिवन आनी म्हजीं घरचीं म्हाका केणटलीं म्हूण भिवन घरांतलो हांव गपचूप भायर सरनासतना रावलां. म्हाका कोणूच मन कान दिवचो ना. हांवें म्हजें सगळें सांगलां. आतां सर पदवेदाराक आपलो निर्णय दिवन दी. म्हज्या दुस्मानांनी म्हजेर आरोप घातल्यात ते म्हाका पळोवन दी. हांव ते म्हज्या खांदार दवरतलों आनी राजाचो मुकूट कसो म्हज्या मस्तकार सांबाळटलों. म्हज्या दर एका पावलाचो हांव ताका हिशोब दितलों आनी एक कुंवर कसो ताच्या मुखार म्हजी तकली वयर उबारून दवरतलों आसलों. आनी हांगा जॉबाचें उलोवप सोंपता. देवाचें उतर हें